नाव संतोष आत्माराम भावे, मुक्काम आंबेडे, पंचायत नगरगाव, वाळपय, सत्तरी, गोवा। गेली 16 ते 17 वर्सां फक्त हांव काजी आणि काजीच करता, त्याच्या भायर हांव आनी कांयच करिना। माझी टोटल जी जागा आसा ती टोटल 9 एकर जागा आसा। तातूंत माझी एक 300-400 कलमां आसा ग्राफ्ट। वेंगुर्ला 4 ह्याची आसा, वेंगुर्ला 7 आसा। पूण कलमां पेक्षा सुद्धा आमची जी गांवठी काज आसा आणि गांवठी जो रोपो म्हणटा आमी, जो गांवठी काजीच्यो आमी काडून जो रोपो तयार करता, त्या रोप्याचें उत्पन्न आणि कलमाचें उत्पन्न हेतून खूब फरक आसा। दर वर्सा सर्वसाधारण शिगम्या कडेन आमचो काजीचो भार जातालो, पूण ह्या वर्सा आमच्या काजींनी कांयच भार असो ना। जर तुमी आतां जर पळयत जाल्यार 1 बकेट किंवा 1.5 बकेट इतके आमकां टोटल काजू आणि मुट्टे हे अशें मेळटा। आतां आमी घरान मनशां 5-6 मनशां, पूण ही 5-6 मनशां आमची जी आसा ते ह्या वर्सा म्हाका कांय दिसना की आमचे काजींचेर की हे आमचे भागतले। त्या भायर आमचे आनी सायड बिजनेस असो कांयच ना, फक्त आमची एक काजूची भट्टी आसा। भट्टी म्हणजे आमी सोरो काडटा। गेली 16-17 वर्सां होच धंदो आसा आमचो। दुसरी गोष्ट म्हणजे निसर्गाचे यंदा आमचेर खूपच कोप जाल्लो आसा। असो दिसता की ग्लोबल वॉर्मिंग हो जो प्रकार आसा हो खूपच हे जाल्लो आसा। कारण मध्यंतरी असो आमच्या ल्हानपणांत बी आमी पळयताले की शिगम्याच्या आसपास असो एक पावस पडटालो, 1-2 पावस, तो काय यंदा पावसाचें लक्षण काय दिसना सत्तरीन। तेका लागून सरकारान थोडे तरी आमचेर उपकार करचे आणि जो काजीचो 111 रुपया जो दर आसा, जो गव्हर्मेंटान जो 150 रुपया सपोर्ट प्रायस दवरला, तो कमीत कमीत 250 रुपया करचो, अशी माझी तरी एक प्रांजळ अशें माझें मत आसा। म्हाका सांगात, तुमकां हरशीं आतां शिगम्या कडेन दर वर्सा कितलें उत्पन्न मेळटा आनी ह्या वर्सा कितलें मेळटा? दर वर्सा आमचे सर्वसाधारण ह्या टायमाक 2.5 ते 3 क्विंटल, 4 क्विंटल अशें जाताले। 3 ते 4 क्विंटल हेच्या मदीं। आज पर्यंत फक्त हांवें गेल्या आठवड्या पर्यंत फक्त 42 किलो काजी घातलेली आसा। 42 किलोच्या वयर ना। आता तुमी तरी पळयतले आसतले, आमी घरातले 4 मनीस हांगा वावरता, तर 4य मनशाचे आमचे पोट कशें भरचेले हेचेर? तर हो एक मोठो आतां आमच्या फुड्यान एक समस्या कशी निर्माण जाल्ली आसा। आणि हांगासर तुमकां रानटी प्राण्याचो कसलो म्हणजे समस्या आसा काय म्हणटा? आमकां रानटी प्राणी म्हणटा ते आमकां आतां आमी ह्या भागान, आमच्या भागान समजा बारीक रोपो लायलो, काजीचो रोपो किंवा काजीचे कलम लायले की पयलीं म्हणटात येतात ते गवेरेडे, दुसरे चितळ, हरणां, आणि जेन्ना काजी लागल्यो की येतात तो आणि त्रास करतात ते फक्त आमकां खेत्यांचो इतको उपद्रव जाल्लो आसा। खेती म्हणा, परत साळी म्हणा, सकयल पडलेली कात साळ खावन वयता। दुसरी गोष्ट, गवेरेडे रातचे येतात, सगळे आपणाक जाय तशी नासधूस करतात। तुम्ही जाय जाल्यार सकयल येते म्हाज्या सकयल्या भागान वचून तुम्ही पळोवंक शकता की केदी व्हडले रोपे आणि केदी व्हडली आमची जी कलमां आसा ही अक्षरशः गव्यांनी मोडून घातलेली आसा। सांगा, तुम्ही आता मुट्टे कुडयता न्हू, मागीर आता मुट्टे रस कसो काडटा तुमी? आता पयलीं कशें काडटाले आणि आता कसो काडटा? पयलीं आमची ही कोळमी आशिल्ली न्ही, ही पयलीं फातराची कोळमी आसताली। फातराच्या कोळमेन आमी रस काडटाले, पूण ते कशें जावपाक लागले, फातराच्या कोळमेक मागीर हळू कोणाक फातर पांयांक लागपाक लागले, हे करपाक लागले, म्हणून आता आमी हे सिमिटाची कोळमी बांदून घेतल्या।